ती परमिशन दिल्ली आसा. 4 पोस्ट पिवन ताका कॅबिनेट एप्रुवल दिल्ले आसा. तेज्या उपरांत बायोडिग्रेडेबल अमेंडमेंट गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हेका एक अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. इट इज वॅट GSTच्या संदर्भातलो फक्त. ताज्या उपरांत गोवा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मॅनेजमेंट विच इज अ 2% एडिशनल आमकां जो लोन घेवपा खातीर तो मेळ्ळा ताका अमेंडमेंट आसा. Procurement of the land, improvement of the widening for the NH 17 in 35/800 at Navelim Salset Taluka. आम्ही नॅशनल हायवे खातीर लँड प्रोक्युअर केल्ली आसा. गोवा discontinued the Goa Traffic Sentinel Scheme 2017 which is notified by the notification. Discontinue केली. Discontinued. Ex post facto approval for the hiring of the vehicle. Again it is of the High Court अजून हय हायकोर्ट ताका एप्रुवल दिल्ले आसा. गोवा लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल 2021 ताका 1-2 अमेंडमेंट हे फावटी आतां हायकोर्टचो जज आसा पळय न्ही तोय बी एलिजिबल पयलीं नाशिल्लो तितकोच. ताज्या उपरांत रिपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली टू बी प्लेस्ड इन द कमिंग लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. तितूर CAG रिपोर्ट आसा, फायनान्शियल अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट आसा. CAG रिपोर्ट्स ऑफ 31 मार्च 19. ताज्या उपरांत दोन्ही ताज्या उपरांत एक फायनान्शियल अकाउंट्स ऑफ 19 आनी 18चो एक फाटलो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हे प्लेस करपा खातीर. ताज्या उपरांत गोवा मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी द फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2020 हाज्या खातीर हो अमेंडमेंट केल्लो आसा. ताज्या उपरांत रिवायज एक्सपेंडिचर सँक्शन काही बिलां आशिल्ली फाटली हाय टेंशन लायन आनी हेजी ताका दिल्ले आसा. गव्हर्नर्स एड्रेस एप्रुवल दिले. ताज्या उपरांत अमेंडमेंट फॉर द बिजनेस ऑफ द बिजनेस एलोकेशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट. गोवा स्टेट वायज GS शेअरिंग ऑफ द डेटा म्हणजे आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या बरोबर किंवा सगळ्या वेरियस डिपार्टमेंटाचो डेटा जो आसा हो वेरियस डिपार्टमेंटाच्या बरोबर शेअर करपा खातीर. एडॉप्शन एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द DG लॉकर इन द स्टेट ऑफ सिस्टम. सो DG लॉकर हाज्या हितूर डेटा हे करपा खातीर पास केल्लो आसा. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स आमी जांकां सबसिडीज आनी बाकीच्यो ज्यो दिल्ल्यो गोवा मोटर व्हेकल ते क्लियर करपाच्यो आशिल्ल्यो. फाटल्यो ज्यो आमी सबसिडीज दिल्ल्यो पॅन्डमिकाच्या काळात ते संदर्भातले बील. नंतर गोवा म्युनिसिपल हय गोवा म्युनिसिपल बील 2021 असेंब्लीक वतले तो. गोवा स्टाफ सिलेक्शन अमेंडमेंट ताका एक अमेंडमेंट हाडला विच इज गोईंग फॉर द कॅबिनेट असेंब्ली टेबल करपा खातीर आनी सप्लिमेंटरी डिमांड्स ना ते एक सेकंड ना तो न्ही ताज्या उपरांतचो बील जो हे हाडला ताज्या संदर्भातलो. मोटर व्हेकल एक्टाचेर आज कांय डिसिजन नाशिल्लें ना ह्यो ना ना आज डिस्कशन जातलें तेज्या मदीं आनी तेज्या उपरांत जातलें. वी आर डुईंग द डिस्कशन. सेंटिनल स्किमीचे पेंडींग पयशे आतां मेळटले तांकां आत्तां तरी आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेट कितें तरी 20 लाख रुपीज अशें दिसता म्हाका अंदाजान. कशें जाला म्हणजे थोडे जाण फक्त ते कॅमेरा घेवन भोंवकूच लागला फाटल्यान लोकांच्या फाटल्यान. तोच लोकांचो धंदो जावन पडलेलो आसा एज आय फील. म्हणजे तांणी तितूर जर तुमी काडूंक वयशात जाल्यार लिमिटेड तीच नांवां आसा जे वेगवेगळ्यांच्या नांवार आनी ताका लागून झगड्यो जावपाक लागल्यो आनी कितें जावपाक लागल्यो. म्हणजे हांव तेंचो कितले पयशे तांकां मेळ्ळे तितूर वचना बट ते सगळें सोडून सगळ्याक आपलो मोबायल घेवनूच भोंवतात. आमी आतां डिसिप्लीन येवपा खातीर आमचो ट्राफीक पुलीस फोर्स इवन दो बाकीचे पुलीस फोर्स CCTV कॅमेराज बाकीचे हितूंतल्यान सगळ्याक शेवटी कशें आसा मरे डिसिप्लीन इतली आसत जाल्यार एड्युकेट करप खूब गरजेचें आसा. आज मुद्दाम आज गुरुनाथ बाब केळकर मार्ग ह्या संस्थेचे फ्रिडम फायटर्स ते आमच्या जात हयात ना. आज तेंचो अंत्यविधी आसा पण हांव खरोखरूच तांकांय श्रद्धांजली दिता. बट डिसिप्लीन हाडपा खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडलें काम आनी मार्ग ह्या संस्थेचें गोंयांत खूब मोठें काम आसा. तेंच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात डिसिप्लीन हाडपा खातीर गोंयकारांक एड्युकेटेड गोंयकार आसा ते ती डिसिप्लीन जी आसा पळय जर आमी फॉलो केलीत जाल्यार अशा पद्दतीची आमकां वेगळी गरज लागची ना आनी निश्चितच हें एड्युकेशन सिस्टमींतल्यान घालपाक जाय ताच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न चालू आसा.
थोडंसं हय कशें आसा पळय ती ताजेर डिस्कशन थोडेशें सगळ्यांच्या बरोबर जाल्या उपरांत वेलकम आमकां स्टेक होल्डर्स जे आहा पळय न्ही हांकांय थोडेशें विश्वासान घेवचें पडटलें आनी ताज्या उपरांत हांवें आतां जशें म्हटलें आमकां लोकांक सेन्सिटायज करपाक जाय लोकांक एड्युकेट करपाक जाय थोडेशे रस्त्यांचे इश्यूज आसा ते सगळे केल्या उपरांतूय त्या विशयाचेर येतले जो क्लास बी कॅटेगरींतले वार्ड्स जे वाडटा पळय तितूरलो सांगलें मरे आत्तां तुका तूं म्हाका दिसता आयकोंक ना तेन्ना फ्रिडम फायटर्स म्हाका मेळ्ळ्या फ्रिडम फायटर्सचें एसोसिएशन म्हाका मेळपाक आयिल्लें हांवें ताका सांगलां तांची डिटेल सगळी होम डिपार्टमेंटांत तेन्ना मागयल्या एका फ्रिडम फायटरांतल्या घरांत 2-2, 3-3 नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो आसा थोड्या फ्रिडम फायटरांच्या घरांत एकूय नोकरी मेळूंक ना हो सगळो घेवन तेंच्या कडेन हांवें सांगलां की 31 मार्चा पयलीं तांकां वेवस्थीत रित्या प्रपोजल तेंचोय तेंच्या कडेन डिस्कस करून जांकां एकूय नोकरी आयज पर्यंत मेळोंक ना तांकां नोकरी दिवपाची सरकाराची इच्छा आसा ताज्या खातीर खंयचोय हंगर स्ट्रायकार वयता आतांच दी म्हटलें म्हणून जायना कारण हाज्या पयलीं जे आसा पळय न्ही तेंच्या एसोसिएशनान जेन्ना 3 नोकऱ्यो एकाद्याच्या घरान 2 नोकऱ्यो एकाद्याच्या घरान दिताले तेन्ना सरकाराक सांगपाक जाय आसलें अशें करूं नाका तेंच्या एसोसिएशनान आपल्या एकट्याकूच पयलीं दी म्हणून आनी एकट्याक जर पयलीं दिल्ल्यो न्हू रे आतां पर्यंत दिल्ल्यो त्यो सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आसल्यो त्या ती पयलीं कितें जालां तितून हांव वचना तो जायते करीत आसता रे तेजेर चित्र कित्याक आमच्या पुलिसांक सांगता हांव तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू आसा तेका हिंदी दिता मरे मातशी पयलीं आनी मागीर तूं ऑर्डिनन्स काडून पळय मरे तूं मागीर कळटलें तुका ओके you are research oriented journalist you want to go thoroughly through that notification जे पळय तुका हांवें परत तुका जेन्ना हांवें स्पेसिफीक सांगलें पळय न्हू रे तेन्ना तुवें तें नोटिफिकेशन वाचूंक जाय सारकें अशें म्हाका दिसता आयक आतां हांव हिंदी हांव स्पश्ट करता आमचें सरकार खूब स्टेबल आसा गोंयांतलें डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात सरकारांतले फाटल्यो नोकऱ्यो बिकऱ्यो सगळ्यो भरपाच्यो आसा आनी तेज्या खातीर आमकां खुबसो टायम जाय त्या खातीर मिड टर्म पोल जावपाचो खंयसरूच शक्यता ना हें सरकार हो टर्म जो आसा हो टर्म पुराय करतलें हाजी म्हाका खात्री आसा आनी सगळें डेव्हलपमेंटूय कंप्लीट करतले जे थोडे नॅशनल हायवे आनी ते उरल्या नोकऱ्योय सगळ्यो भरल्यो वयतल्यो आनी फूल फ्लेज टर्म कंप्लीट करून आमी इलेक्शनाक वयतले आमकां खंयसरूच इतकी घाई ना कारण आमकां खात्री आसा फुडलें सरकार भारतीय जनता पार्टीचेर येवपाचें आसा ना अजून जातली ओके हिंदी में ओके सबसे पहले मैं आज के कैबिनेट डिसीजन आपके सामने रखता हूँ उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के कैबिनेट में 4 पोस्ट ऑफ द लॉ एंड 4 पोस्ट फॉर द प्यून वी हैव अप्रूव्ड फॉर द हाई कोर्ट सेकेंड द गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 आज के कैबिनेट में पास हुआ सेकेंड द गोवा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 क्लियर किया Fifth one, there is a procurement of the land improvement for the widening of NH17 from the kilometer 35 to 800 to 35 to 35/500 in the village Navelim of the Salset. So procurement land clear किया. The discontinuation of the Goa Traffic Sentinel Scheme 2017. Via notified notifications. It is then given the ex post facto approval for the bills of the High Court something. We have Goa Lok Ayukta Amendment Bill 2021 bill clear कर दिया. Next is then there is an laying of the some reports and CAG reports also the Finance Accountant Bill in coming Legislative Assembly. The Goa Mopa Airport Development Authority the first amendment rule 2020 pass किया गया. Second is the revised expenditure sanction for the work tenders bill of the various of electricity department.
Governor address to be placed in the next legislative assembly, the amendment of the business of the government of Goa, allocation rules in 1987, personal department और finance department के बीच में. The subject Goa state wise GIS sharing of the data and licenses of the various department with the IT department. Adoption and implementation of the DG Locker in the state of Goa. There is one supplementary demand, and there is an amendment for the Goa Staff Selection Committee bill. माननीय आयुष मंत्री श्रीपाद जी नाइक की तबीयत अभी सुधर रही है और ही इज कमिंग टू द नॉर्मल. आई थिंक विथ 3-4 days he might be shift in the special room. एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने डिसीजन लिया है कुछ दिनों के लिए जो चिकन बाहर के स्टेट से गोवा में आता है वो बैन किया है. विल वेरीफाई okay once again the condition of the bird flu and then we'll take the decision. जरी सेंट्रान म्हटल्यार आसत न्ही रे जाल्यार आमकां लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा आनी थोडे दीस तर एक थोडे आनी एक 2-3 दीस जर आमी काळजी घेतली जाल्यार कांयच जायना. आमी आमचे जे डायरेक्टरेट ऑफ वेटरनरी एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी आसा पळय न्ही तेंची एक एक्सपर्ट कमिटी आसा ते व्हेरीफाय करता. तांकां सांगलां परत एकदां तितूंतल्यान रिविजीट करा आनी डिसिजन सबमीट करा. अरे तूं अजून सांगलें न्ही रे उदय तुवें आयकोंक ना तूं मदींच आयकना. सांगलें मरे तुका तेणी तूं प्रश्न दुसरो विचारता आसतना तुमचें लक्ष नासता एक एकदां. तेणी विचारलें नोटिफाय जालां हांवें सांगलें अजून नोटिफाय जावंक ना नोटिफाय जातली. आसा मरे काब्राल हांगासर. थँक्यू. हां काल आमचे हांवें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची 27 वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स गोंयान आसा. हांवें एकूच तेंचे वेरियस प्रॉब्लेम्स असतात ओके आमचेय तेंच्या कडेन वेरियस इश्यूज असतात. ताज्या खातीर तेंची एक मिटींग जाली म्हाजी. पयले फावटी तेंचें म्हणणें आयज पर्यंत केन्नाच अशा पद्दतीची मिटींग जावंक नाशिल्ली. द फर्स्ट टायम आय हॅव कंडक्टेड द मिटींग. तांचे सगळे इश्यूज आयकून घेतले. आमचे कितें इश्यूज तेंच्या कडेन आसा ते सांगले. काही PSUs आसात दे आर रेडी टू स्पेंड ऑन द CSR ऑल्सो. मेन थिंग तांकां सेंट्रल सेक्रेटरेट करपाक जाय. दे आर स्पेंडींग मनी. सेंट्रल CPWD जी आसा तेंची वेगवेगळे कडली ऑफिसीस एकाच जाग्यार खंय तरी तेंची बांदपाची. तांकां 30,000 स्क्वेअर मिटर सुमार लँड जाय. प्रायम लोकेशनाचेर लँड मेळत जाल्यार वी आर नॉट स्पेंडींग दे आर स्पेंडींग मनी. आनी तेंची सगळी ऑफिसीस एट प्रेझेंट खंय तरी रेंटल प्रिमायसीस थोडी गव्हर्मेंटा कडेन रेंटल आसा थोडी प्रायवेट हितूर रेंटल आसा. ते एकाच हितूर हाडपाक एक सेंट्रल सेक्रेटरेट म्हणून बरी व्हडली बिल्डींग बांदपाची तेंची इच्छा आसा. दे आर स्पेंडींग द मनी. आमी सांगलां ताका आमची जागा इधर पणजे म्हापसान खंय तरी आसा ती आयडेंटिफाय करून सेंट्रल लोकेशनाचेर आमी तांकां दिवपाची तयारी केल्या. बट ताच्या खातीर वेरियस इश्यूज तांच्या मदले आनी आमच्या मदले म्हणजे हे इश्यूज जे आसा हे बरेचशे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर माय CMO ऑफिस इज वर्किंग.